आपणे वजन माप खात्याचो ताबो घेत सावन फाटल्या 3 महिन्यात 80 लाखाची फायन रिकवर केल्या म्हणून मंत्री पालयेकार उलयला। गिरायकांक वजनाक फटयतले आड थेट कागाळी करूंक बऱ्यो पडच्यो म्हूण ताणें खात्याक मोबायल ॲप काडूंक लायला। वजन माप WRD आनी नुस्तेमारी तिनूय खात्यांचो कारभार पारदर्शक करपाचो पालयेकाराचो यत्न। 1 एप्रिल 2017 ते ऑगस्ट 2017 या 6 महिन्याच्या कारकिर्दीत 80 लाख वसूल केल्ले आणि हांवें चार्ज घेतलो सप्टेंबर 2017 ते डिसेंबर 2017 या 3 म्हयन्यांक 80 लाखाची दंडाची रक्कम आमी म्हज्या काळात वसूल केल्या। हांवें म्हज्या खात्याच्या अधिकाऱ्यांक आदेश दिल्ले आसा की तुमी एक मोबायल ॲप करा आणि ह्या मोबायल ॲपाचेर ज्या गिरायकांनी ज्या जाग्याचेर गिरायक वतात कितें वेपार करूंक म्हणा थंय जर तुमकां कितें आक्षेपार्ह अशें कितें दिसता, कितें फेरफार असो रकमेन किमतीन दिसता आनी जर तुमकां ते दुकानदार फटयता अशें दिसता जाल्यार तुमी त्या मोबायल ॲपाचेर WhatsApp मेसेज करचो डावनलोड करून, जेणे करून तो डायरेक्ट म्हज्या पर्यंत पावतलो आणि हांव ती डायरेक्ट कारवाई करपाक त्या अधिकाऱ्यांक भाग पाडटलो। आनी म्हजी तिनूय खातीं एक WRD, फिशरीज आणि वजन माप खातें ह्या तिनूय खात्यांनी एक पारदर्शिता हाडपाचो आमचो एक प्रामाणीक प्रयत्न आसा। त्या दृश्टीन आमी प्रयत्न केल्ले आसा। म्हज्या जलस्रोत खात्या मार्फत आमी वेब पोर्टल लॉन्च केल्ले आसा। नावेली सायपे तळ्यांत वेस्टर्न बायपासाचे चालू आशिल्ले रस्त्याच्या कामाक लोकांचो विरोध। मुख्यमंत्री पर्रीकारान खंय लोकांक थंय स्टिल्टाचेर रस्तो करता म्हूण उतर दिल्लें। आतां फटयले म्हूण लोक बोवाळ मारतात। थंयचे काँग्रेसीचो आमदारय खंय कांयच उलयना। BJP आनी काँग्रेस एकठांय जावन लोकांक 3 पानां करतात म्हूण बोवाळ। हो पयलीं आमी रस्त्याक जेन्ना ऑब्जेक्ट केल्लें तेन्ना पर्रीकार म्हणपाक लागलो की हांगा आमी तळें पुरोवपाना, हें साळपे तळें आमगेलें तळें पुरोवपाना आनी हांगा स्टिल्टाचेर हें बांदतले म्हणून। पूण हो इतलो हें आसा, धूर्त आसा की तो आज सांगता की ना आमी रस्तो भितरल्यान काडटले, हांगा ब्रिज बी कांय येवपाना म्हणटा। आनी आमी आमच्या MLAक हांवें सुद्दां विचारलें ग्राम सभेन एक दीस आयिल्लो, पंचायतीन मिटींग आशिल्ली तेन्ना थंय सांगपाक लागलो ना म्हणपाक लागलो हो रस्तो जातलो ते कित्याक जावपाक जाय। सो हांगा काँग्रेस आनी BJP दोगी जाण एकठांय जाल्या आनी दोगी जाण मेळून करता। हांगा ओपोजिशन म्हणटा आनी कांय उरूना आनी लोकांनी हांगच्या लोकांनी इलेक्ट केल्लो मनीस आसा तो ओपोज करपा खातीर ह्या सरकाराक, कित्याक हांगा काँग्रेसीचे 17 MLA आसात। हांगाय जो आयिल्लो तो काँग्रेसीचो आशिल्लो, ताणें ओपोज करपा तो ओपोज सुद्दां ताणें करूना। तोय तांचे बरोबरूच आसा, शामील जाला। सगळे एक काँग्रेस आनी BJP एक जाल्यात, भाई भाई ते। हांगा बुकार तळयो पुरयल्या, आमकां नाका हो रस्तो। सगल्यो बिच्यो पयल्यो मरे तुमी शॅक्स बिक्स बुडोवन वचोन ती सगळे कितली वयर येता। आमी कितें रावपा जाय, डिस्ट्रॅक्शन जावपा रावपा जाय, फाल्यां मागीर धांवपा लोकांक। अरे ही सायपे लेक मरे गोंयची फेमस मरे लेक मरे ती आतां पुरोवन कित्याक बंद करताय रे तुमी? पयलीं आतां MMC आमगेले मारगांव म्युनिसिपालिटीन सगळे घाण सोडून आमगे शेत रोवपा आनी ती बंद केलें। आमगे आतां हें सायपे लेकांतल्यान वयता, हें थिंगाय कॅचमेंट एरिया हा शेतांतल्यान वयता। लेट अस स्टडी, आमी लोकल पीपल आहाय ते वी वील स्टडी वॉट इज द डॅमेज दॅट वील बी डन बाय दीस रोड। हो रोड कोणाक रे इल्लो? आमगे रस्ते आहाय ते पुरो मरे हिंगा। आमी हें सांगून केलें। दीस इज आतां इफ यू लूक एट अ ब्रॉडर पिक्चर, दिस इज नॉट फॉर गोवन्स, दिस इज नॉट फॉर नॉर्मल ट्रॅफिक, दिस इज अ कोल हब फॉर गोंया येवपा आहा। तेका लागून करताय मरे हे रस्ते 4 लेन 6 लेन 8 लेन, तेका लागून करताय। आपाचो एल्विस गोम सुवातेर पावलो। आप खंय लोकां बरोबर सरकारान तळ्यातल्या रस्त्याचें काम ताबडतोब बंद करचें म्हूण आप मागता। आम आदमी पार्टी आज एक दुख्ख व्यक्त करता की आमी आज हांगा जे उबे आसा हे साळपे तळें नावेली गांवांत, हांगा ह्या आतां सरकारान इलेक्शन जावचे पयलीं सांगलेलें की ह्या शेतांतल्यान जे आतां तो रोड चल्ला ताजेर आपूण ब्रिज बांदतले म्हणून आनीक उदकाच्या वयल्यान येरादारी करतले। पयलीं मुळीच म्हणजे लोकांक हांगा रोड नाकाच आसलो, तरी लोकांनी एक एक्सेप्ट केलें की ब्रिजा वयल्यान जर वयता जाल्यार आमकां सकयल कांय प्रॉब्लेम ना।
हे हजारां वर्सांचें तळें ही गोंयची संस्कृती, ही आमची तळी, ही आमची शेतां, ही आमची भाटां, ही आमचे दोंगर आज हे सगळें नश्ट करपाक फुडें सरल्या. उतर भाजून खातात ते. कित्याक इलेक्शन जाले उपरांत आमचो सिद्धार्थ सांगता की आतां हो जो थळावो आमचो आमदार आसा ताणें सांगलें म्हणून आपूण ब्रिज बांदतलो. आनी आज सगळे एक्टिविस्ट आनी गांवचे लोक हांगा एकठांय जावन ताचो विरोध करता की उतर दिल्ले ते भाजून खाले म्हणून. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक.